He go as per CEC guidelines and as per the order of the CEC. Then where is the question of SEZ and other things comes here? 850 पावले आणि फुडल्या 5 वर्सांत ते 1200 मेगावॉटाचेर पावतले आणि इन फ्युचर प्रत्येक कडेन घरां जाल्ल्या प्रत्येक कडेन नवी इंडस्ट्री येता. लोकां मदीं पेटोवचे पयलीं आपूण जें कितें करता तें सारकें आसा काय कितें तें पळोवपाक जाय. कारण प्रत्येकाचो डिमांड पावर क्षेत्रांत वाडत आसा. एका घरा जर 5 kW आसा, आज एकेका घरा प्रत्येकाचो हेतून वेगळे वेगळे इलेक्ट्रॉनीक हें येता आनी तांकां एक्स्ट्रा पावर लागता. 5 kW जाग्यार 10 लागता. जवळ जवळ डबल पावर वापरता आनी इतले हें सगळें खबर आसून सुद्दां तो हें पत्रकार परिशद घेता आनी तितले फुगेटी मारता आनी वता. हांव ताका चॅलेंज करता, ताणें आमच्या चीफ इंजिनियर ऑफिसांत येवचें, हाजेर सगळें चीफ इंजिनियरा कडेन आमचें डिस्कस करचें आनी त्या नंतर ताका जर दिसता आसत ताणें स्टेटमेंट काडचें. हांव चॅलेंज करपाक तयार आसता. आतां आयचीच गोश्ट घे, 2.5 वर्सां पयलीं 600 ते 650 वयल्यान आज आमी 850 पावले. कितले इनक्रीज जाले? 200. ऑन एन एवरेज वर्सा जर आमी, हांव वर्सा 200 म्हणना, हांव 150च म्हणटा. 5 वर्सांनी कितले जाले? 750. आनी तातूंत जर नवें कितें आयलें जाल्यार तांकां लायट दिवपाची ना हांवें. आनी हे लायटी बाबतींतूच उरना, फाल्यां वॉटर सप्लाय बाबतींतूय तेंच आसा. जितलें पॉप्युलेशन, जितल्यो इंडस्ट्रीज वाडटा तितले वॉटर सप्लाय आनी हें दिवपाचें हें गव्हर्मेंटाचें त्याच्या माध्यमांतल्यान आमी तांकां तें दिवपाकूच जाय. गव्हर्मेंट कॅनॉट से नो टू देम. पावर ना म्हटले बरोबर परत तुमीच मारतले सगळे आमची. No, but he is giving wrong information to the public. That is what I say. He has to come and sit with my chief engineer and discuss the issue and then come to the press. He is not doing that. He has to come. If it is in the file, he has to come to the chief engineer, discuss on the point, and then come to the press and say something. So it is this. तो प्रेसाक सांगता आनी लोकां मदीं पेटोवन घालता. हें बरोबर न्हय न्ही. मागीर 220 kV लायन ही सुप्रीम कोर्टाचें डिसिजन, आमचें न्हय. आमी वी हॅव टू एक्ट एज पर द सुप्रीम कोर्ट. हय, मागीर तेंच सांगता 220 kV लायन फॉर 100 मेगावॅट. हे पळय, whether Karnataka intends to keep 220 kV line as it evacuates 100 megawatt of power to Goa from Ramagundam power station. कितें ही ताणें एका सकयल एक हाडून सांगल्या.